एनेक्शर इन ताणें रेजिडन्सीज म्हणून जी हॉटेलां आशिल्लीं, टुरिस्ट हॉस्टेल, ही कोलवा रेजिडन्सी, मिरामार रेजिडन्सी, हाजें ताणें कांय सांगूंक ना आनी कांय ताणें मेन्शन करूंक ना. आनी हो आतां एडिशनल एनेक्शर दिल्या तातूंतय ताणें रेजिडन्सीचें कांय म्हणूंक ना. बट क्रूज सिल्वा जे माननीय आमदार क्रूज सिल्वाचो एक अनस्टार्ड क्वेश्चनाक तो सांगता की तांचे कडेन ब्रिटोना रेजिडन्सी आहा, मिरामार रेजिडन्सी आहा, कोलवा रेजिडन्सी आहा, फर्मागुडी रेजिडन्सी आहा, मये रेजिडन्सी आहा, म्हापसा रेजिडन्सी आहा, वास्को रेजिडन्सी आहा आनी ओल्ड गोवा रेजिडन्सी आहा. हातूंतले ब्रिटोना, मिरामार आनी कोलवा तांणी 30+30 म्हळ्यार 60 वर्सां खातीर दिली म्हणून. स्पीकर सर, आतां कोलवा म्हणटा ते आमी साश्टीकार, आमकां लागीं जाता. सो कोलवा कोणाक दिली, कोणाक मेळ्ळी स्पीकर सर कोलवा, हो म्हाका म्हजो एक प्रश्न आहा. आनीक हांवें आयकलां आमी स्पीकर सर क्वॉल्टरटॅक म्हणून थंय बसताले, आमी सगळे स्टुडंट लिडर, सवाय च्या मेळटालो थंयच मांडवीच्या ऑपोजीट क्वॉल्टरटॅकान बसप आनी प्लॅन करप. हांवेंच न्ही, हे व्हडले व्हडले मनीस जावन गेल्ले आहा ते थंयच क्वॉल्टरटॅकान प्लॅनिंग करताले. स्पीकर सर, हांवें आयकलां की ती बी क्वॉल्टरटॅकूय बी दिलें म्हणून. आनी दिलें कशें, आयकलां ते भशेन 63 lakhs पर इयर आनी कॅबिनेटाक व्हरून दिलें म्हणून. स्पीकर सर, म्हजो 2 क्वेश्चन आहा. एक, कोलवा कोणाक दिली, दुसरी क्वॉल्टरटॅक कोणाक दिली, क्वॉल्टरटॅकाक कितली एरिया आशिल्ली आनी कितले पयशांक दिली. स्पीकर सर, पयलो ताजो प्रश्न आशिल्लो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन कितल्यो प्रॉपर्टीज आसात काय म्हणून. ताजें उत्तर हांवें दिलां. ताणें गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना खातीर जी आसा ताज्यो प्रॉपर्टीज कितल्यो तो म्हाका विचारनाशिल्ल्यो. बट अदर एलक्यूज हॅव ऑलरेडी कॅरीड दॅट रिप्लायज. हांव समजता की तुवें त्यो सगळ्यो पळयल्यो आसतल्यो. स्पीकर सर, कोलवाची प्रॉपर्टी which he is talking about, roughly to the area of 13,633.48 square meters under survey number 37/1, 37/2, 37/3, 37/4A, 37/5 and 37/6 of village Kolwa Taluka. हीच विचारता मरे, रेजिडन्सी रे, हीच तुझीच रेजिडेन्सीच. ती रेजिडेन्सी स्पीकर सर, we have taken under private investment mode which has been developed, build, finance, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर बेसिस. कितले पयशांक टोटल UCF अपफ्रंट कन्सेशन फी स्पीकर सर तांणी दिल्या ती 19.78 crores प्लस 5% ऑफ रेवन्यू शेअर ऑन द ग्रॉस टर्नओव्हर विच विल बी देअर फॉर द 2 terms ऑफ 30 years इच. आतां मनिशाक आमी जेन्ना लँड दिता स्पीकर सर 13,000, तो आमकां बांदच्या पयलीं लँड फक्त फायनलायज जाता तेन्ना 19-20 कोटी आमकां तो अपफ्रंट कन्सेशन फी दिता. हाज्या मागीर तो बांदून जातकर ही विल स्टार्ट पेईंग अस ऑफ द ग्रॉस रेवन्यू 5% एज अ पार्ट विच इज देर. हातून स्पीकर सर, दीस प्रोसेस हॅज बीन देर वे लँड होल्डिंग हॅज बीन देर. आनी आमी तातूंत काय बांदना, इन्वेस्ट करना, कांयच करना. ते लँड फुडें बांदपाचें काम तो येतलो, तो इन्वेस्टर करतलो, तो बांदतलो, तो इन्व्हेंटरी तयार करतलो आनी सावथाक इन्व्हेंटरी तयार करतलो, नॉर्थाक न्हय, which complements the idea of दाबोली उरतली म्हणून. So we are very clear, Speaker sir, on the steps which we are taking. कोलवा खातीर ही घेतिल्ली आसा. Name of SPV which was given is one MGV Food Design Company Private Limited, who was the successful bidder.